म्हादय न्हंय ही टोटल 111 किलोमीटर आसा. कर्नाटकांत तिजो उगम जाता. धाकले धाकले स्प्रिंग, धाकले धाकले झरे आसात ते सगळे एक कडेन मेळून ते गोंयांत येता, ते म्हादयीत पडटा, म्हादयची मागीर मांडवी जाता वगैरे वगैरे. ही 111 किलोमीटर कर्नाटकांतल्यान बेरपा सुरू केले समुद्रा पर्यंत गोंयांत 111 किलोमीटर जाता. हे म्हादय न्हंयचे लांबायेंतले 78% ताचे उदक जे आसा न्हंयचे ते गोंयांत आसा, 18% कर्नाटकांत आसा आणि 4% महाराष्ट्रांत आसा. म्हणून ही न्हंय 3 राज्यांतल्यान व्हांवता. हाका आंतरराज्य न्हंय म्हणटा, इंटर स्टेट रिवर. आणि असल्यो ज्यो नद्यो असतात त्यो भारतभर आसात. असल्यो ज्यो न्हंयो असतात तांकां वेगळो कायदो लागता. म्हज्या राज्यांतल्यान व्हांवता म्हणून म्हाका जाय तें करपाक मेळटा अशांतली गजाल नासता, कारण दुसऱ्या राज्याचेर ताचो परिणाम जाता. आता म्हादयचे 2 इश्यू आसा, 2 विशय. एक विशय न्ही, उदकाचें वांटप. उदकाचें वांटप न्हंयची लांबाय कितली, रुंदाय कितली, खोलाय कितली, तातूंत कितलें उदक जाता, दर वर्सा पावस येता, कितलें उदक समुद्रांत वता, कितलें उदक आमकां खावपाक मेळटा, तातूंतले गोंयांत कितलें येवपाक जाय, कर्नाटकाक कितलें वचपाक जाय, महाराष्ट्राक कितलें वचपाक जाय. आनी जर खंयचेय राज्य जर मस्ती करून दुसऱ्याचें उदक आपूण खावपाक लागले जाल्यार ताजेर भारत सरकार कितें करपाक शकता, कोर्ट कितें करपाक शकता, हे सगळे विशय उदकाच्या वांटपांत वता. पर राज्य करपाक ज्यांच्या कडेन चड पावर असता, ताकद, तांच्या कडेन पक्षपात करचो असता. गोंयाची म्हादय नदी जिचे कर्नाटकान जन्म जालो, पण आमच्या गोंयांत 78% न्हंय व्हांवता. म्हणजे मोठो प्रवाह जो आसा वो आमच्या गोंयांत ज्या म्हादयचो आसा, तर त्या म्हादयच्या उदक दिवप आता, म्हणजे हळूहळू सुकप हांगा ती म्हादय आणि परिणाम जावप. हे करून दिवपा खातीर हाजे फाटलें रहस्य कितें आसा, तें रहस्य अशें आसा. कर्नाटक हें मोठें राज्य आसा. त्या मोठ्या राज्यात 28 खासदार निवडून येतात आणि गोंय हातूंत इल्लेशें आसा, तातूंत फक्त 2 खासदार लोकसभेचे निवडून येतात. 2 खासदार पक्षाक मोठे काय 28 खासदार मोठे, 28 खासदार मोठे. त्यामुळे 2 खासदार जे आसा किंवा आमचे गव्हर्नमेंट जे आसा तांकां आपली सत्ता आणि आपले आसन सांबाळचें आसता. कित्याक ते टिकले जाल्यार खावंक मेळटा कमिशन, ते टिकले जाल्यार प्रॉपर्टी विकत घेवपाक मेळटा आमच्या राज्यांत दुसऱ्या राज्यांत. ते जर टिकना जाल्यार खातले खंयचे. खबर आसा कोंकणीक खंय ते साश्टीन फातर्पा देवूळ म्हणल्यार तुमी सगळे पावले आसतले. एकदम खास करून आज बापय आयला, खुबशे सोयरे आसा हांगा, कोंकणकारांचे खुबशे सोयरे हांगा आसा. हे जे म्हादय बचाव आंदोलन जे आसा ते आंदोलन म्हादयच्या उदका खातीरच न्हय, पूण आख्खे गोंय गोवा जोडो म्हणल्यार जाता, हे गोवा जोडो जावपाचें आंदोलन. आनी उदकांतल्यान जर सगळे गोंयकार एकठांय येता जाल्यार आजीवन बरी गोश्ट आनी खंयची अशी म्हणूंक आमी शकना. हांवें कालूय म्हटलेलें, केन्ना केन्ना वायटांतल्यान बरें येता. हो जावडेकर जो मिनिस्टर आसा ताणें सोशल मिडियाचेर एक ट्वीट मारलो की आपणे कर्नाटकाक परमिशन दिलें म्हणून उदक उडोवपाचें. आनी कोणा खातीर दिलें? आपल्या भाजप पक्षाच्या इंट्रस्ट हितासाठी हित मनान दवरून ताणें तें दिलें. ताणें बरयलें थंय. आनीक एक आपलो मंत्री आसा सेंट्रल कॅबिनेटीन, प्रल्हाद जोशी, तुम्ही थोडे जाण आयकून तरी जाणा आसतले, धारवाड एरियांतलो मंत्री तो. आनी आतां 5 तारखेर तांची निवडणूक आसा, पोटनिवडणूक, खूब जाणां खबर आसतली. तर पक्षाच्या इंट्रस्टान ताणें हो एक सादारणसो ट्वीट मारलो की आपणे तांकां उदक वळोवपाक परवानगी दिली म्हणून. अरे
सुप्रीम कोर्टान हो मामलो आता चालू आसा. लवादा आता त्याच्या बद्दल खूप उल्लेख झाला असा. थंय सुद्धा हो इश्यू चालू असा. आणि तू कोण मदींच एक NOC दिवपाक किंवा एक परमिशन दिवपाक हो प्रश्न लोकांच्या मुखार आयलो. आणि म्हादय बचाव आंदोलन म्हणटा ते थोडक्यान हे आंदोलन हे कशें घडलें हे घडोवूच जायनासलें. मुळीच हे जावंकूच जायनासलें. कित्याक कायदो ह्या देशान एक आसा आणि त्या कायद्याचे राखण करपाक एक सुप्रीम कोर्ट म्हणून आसा. आणि दोन राज्यांमध्ये जेन्ना असो वाद जाता आणि सुप्रीम कोर्टा मुखार आसता तेन्ना मदींच हो जावडेकर कसो हे म्हणूंक शकता हे गोंय सरकारान ताका आज पर्यंत विचारूंक ना.